ना वही वही प्रभु जी। क्लियरस ना. वही क्लियरस। तो आई चमगेल विषय श्री प्रभुपाद लीलामृत दाखवून आम्ही वाजूची स्टार्ट करचे फूड आहे कत करचे फूड आहे आम श्री प्रभुपाद चरण मिगेल दंडवत अर्पण करता असं त्या उपरांत मिगेल गुरु महाराज इजोरीन जयपताका स्वामी महाराज चरण मिगेल दंडवत अर्पण करून मिगेल शिक्षा गुरुला हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभू आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभूला चरणारी मिगेल दंडवत अर्पण करता असं त्या उपरांत हांव स्पेशल थँक्स सांगता मुरलीचरण प्रभूक आणि शकीचरण माताजीक तांगेल निमित्त म्हाका एक सौभाग्य प्राप्त जाला प्रभुपादाल विषयी उलोवच्याक आणि ताजे नंतर हांगा उपस्थित सकळ वैष्णवाला आणि वैष्णवीक हांव दंडवत प्रणाम अर्पण करता आणि तांगेल ब्लेसिंग जावका म्हणून तशी हांव एक तांकां अनुग्रह करता असं रिक्वेस्ट करता असं वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. गेल्या शनिवार आहे आम्ही पळयलें कशी प्रभुपादाक भारी कश्ट जाला प्रचार करका जाला रे इत म्हळ्यार तांगेले गॉड ब्रदर्स आशिल्लीची केशव महाराज आणि भक्ती सारंग गोस्वामी महाराज म्हणून त्या दोगय जाणां मठान तूं प्रभुपादान केलो वर्स तांकां सेव दिला तांगेले कार्यान तांकां हेल्प केल्लेलें आशिल्लें जाल्यार स्पेशली भक्ती सारंग गोस्वामी मठान तूं तांकां मस्त चिके प्रेशर फील जाता आशिल्लें काम करच्याक कितें म्हळ्यार प्रभुपादाल मिशन मस्त तांगेल आलोचन आनी तांगेल विजन आसपा मस्त व्हड आशिल्लें तेन्ना भक्ती सारंग गोस्वामी तांगेल एक हार्मोनिस्ट म्हणून सज्जन तोषणी हिंदीन तूं त्या पत्रिका आसपा तांणी प्रिंटींग आनी करचें आशिल्लें संपादन आनी करचें आशिल्लें त्या मागीर तांणी प्रभुपादाक तांगेल मठान दाखोवन तांकां सांगिल्लें त्या कार्यभार सांबाळात म्हणून त्या उपरांत तांकां सांगिल्लें आतां मठान तूं एडमिनिस्ट्रेशन तांकां करता म्हणून आता तेन्ना आतां ब्रह्मचारीलांनी तांकां सहयोग तितलो मेळना आशिल्लो प्रभुपादाक आतां ब्रह्मचारीन भितर ती झगड करचे मागीर प्रभुपादान तांकां सांगलां तांकां उलटा उलोवचें त्या पुरो मस्त जावचें आशिल्लें तेन्ना त्या मठान तूं ताजे नंतर तांणी भक्ती सारंग गोस्वामी काही पळा त्या पत्रिके विशयी कसं सांगला रे तांकां तितले काही सपोर्ट मेळना आशिल्लो ते आमी लास्ट टायम पुरा पळयला कशी तांणी भक्ती सारंग गोस्वामीक रिक्वेस्ट केलेलो आमी हार्मोनिस्टांक आमगे प्रिंटींग क्वांटिटी वाडोवया 500 न्ही आमी 1000 प्रति कॉपी प्रिंट करया जाल्यार भक्ती सारंग गोस्वामीन तांकां काही सपोर्ट करनी टायपरायटर ना आशिल्लें टायपरायटर वायट जाल्यार ते नवो टायपरायटर घेवका जाल्यार तांकां ना म्हणलेलें तुमी हातान बरोवन दियाची प्रिंटराक प्रिंटर त्या हातान बरोवन दिलेलो आनी तूं प्रिंट करतालो तशें म्हणून तांकां एक सहयोग मेळ्ळी तांकां भक्ती सारंग गोस्वामीला मागीर ಸ್ವಲ್ಪ काळ नंतर भक्ती सारंग गोस्वामीला एक सेक्रेटरी आशिल्लो रमानंद दास म्हणून ताण मागीर एक लेटर दिवन प्रभुपादाक सांगला तुमी एकदम वरिश्ठ भक्त तुमी एकदम हाय क्वॉलिटी भक्त तुमगेल आमकां ह्या मठान तुमकां तुमगेल सेवा आमकां जायना जाल्यार करच्याक तशें म्हणून तुमी वापस केशव महाराजा लांग वचाची तशें म्हणून हांव तांकां एक रिक्वेस्ट एक तांकां होगळशिल्लें लायक कर न्हू आनी एक लेटर तांकां माध्यमान एक लेटरा माध्यमान तांकां बरोवनूय दिला की तुमी हांगा दाखून मठ सोडून वचात म्हणून त्या जाल्या नंतर प्रभुपाद वापस एकली जाल्लीची म्हळ्यार कोणेय सहयोग आनाची चिल्ला दुड्डू ना रातच्या घर ना आणि अंगल मात्र त्या एक 2 जोडी तांणी भक्ती सारंग गोस्वामी मठा दाखून एक अनुदान मेळ्ळेलें तातूंत तांणी 2 जोडी धोती आनी कुर्त घालून तशी तांणी भायर पडलेली ते दाखून त्या निमित्त तांगेलें आमकां कांय ना आशिल्लें तांकां विंगविंगडाल घरकड राबची की 7-7 दीस 4-4 5-5 6-6 दीस विंगविंगडाल घरकड राबून की तांणी तशें दिवस काणू जाल्यार तांगेलें एक उमेद आशिल्ली पळय एक तांकां एक मिशन स्टार्ट करचें आशिल्लें पळय त्या मात्र तांणी एक लूज करनी आशिल्लें तांकां एक मात्र एक संतुश्ट जावचें आशिल्लें तांकां खंयचे विशय संतुश्ट म्हळ्यार तांणी तांगेले गुरु महाराजाले एक मिशन आसा पळय आध्यात्मिक गुरु तांगेले परमपूज्य भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर गोस्वामी महाराज तांगेले एक मिशन आनी तांणी एक सहयोग करतात म्हणून ती तांकां चिके खुशी आशिल्ली तांणी एक प्रयत्न करतात म्हणून आता त्या उपरांत आता त्या जाल्यार आमी लास्ट शनिवार पर्यंत थंय आमी लास्ट शनिवार डिस्कशन केल्लें आज आमी ताचे मुखार वचा आता तांणी 1950 आता 1956 चलता आशिल्लें तेन्ना 1952 दाखून
तांणी तांगेलें एक मॅगझीन आशिल्लें बॅक टू गॉडेड म्हणून. ताजे तांणी प्रिंटींग आनी प्रचार आनी कांय वितरण आनी करनी आशिल्लें. त्या तांकां मस्त दूख आशिल्लें. दूख आसतना दूख आशिल्लें जाल्यार तांगेलें दुड्डूय नाशिल्लें. तांणी मस्त कश्ट आनी काडत आशिल्लीं जी आनी प्रयत्न मस्त करत आशिल्लीं जी बूक मॅगझीन प्रिंट करता म्हणून. जाल्यार तांगेलो दुड्डू ना त्या निमित्त तांकां मस्त कश्ट जावचें आशिल्लें. जाल्यार ते इतल्या कश्टान तुवें पळय तांणी तें प्रिंटींग करचे विचार सोडूंक तांणी. कितले प्रॉब्लेम जाल्यार तांगेले मनांत एक विचार आशिल्लो, म्हाका कशी करून वापस हें बॅक टू गॉडेड मॅगझीन आसा पळय त्या ताची प्रिंटींग वापस स्टार्ट करूं का कशी जावन म्हणून तांणी आलोचन करचें आशिल्लें. तेन्ना त्या दुड्डू जावका म्हणून दुड्डू ओटू करता म्हणून जाल्यार तेन्ना तांणी कितले लोकांक मेळचें आशिल्लें पळय. गुर्तांच्या लोकांकय मेळताची, गुर्त नातिल्या लोकांकय मेळता आशिल्लीची आनी नाना नमनास तांणी प्रयत्न करचे दुडवा खातीर. तेन्ना कशीपणी मागीर तांकां ಸ್ವಲ್ಪ वेळ दुड्डू मेळचें आशिल्लें. केन्नाय मेळटा, केन्नाय मेळना. मेळिल्ल्या वेळार तांणी मागीर आलोचन करची प्रिंटिंगा कागदांनी घेवका. त्या पुरा तांगेल्या मनांत ऑलवेज सतत विचार तांगेलो तोच चलता. कशी हांव म्हगेलें बॅक टू गॉडेड मॅगझीन स्टार्ट करचें म्हणून. प्रिंटींग करून मागीर ताका वितरण करचें तांगेलें एक चॅलेंज आशिल्लें तांकां. कितें म्हळ्यार प्राय जाला न्हू आतां. प्राय जाल्या नंतर कशी वितरण करचें आनी तें वितरण करतना खंयची लोकां वितरण करता त्याय तांगेले एक उद्देश आशिल्ले. अशी न्हय कोणाकय कोणी दिल्या रस्त्यार चमकता ना चलो दिल्या विकल्या त्या एक आशिल्लो जाल्यार तांगेलो मेन उद्देश आशिल्लो कोणाक विकचें म्हळ्यार कोण पळय चिके एड्युकेटेड आसा, थोडे आध्यात्मीक जिवनांत तांकां रुची आसल्यार तांकां विकल्यार तांणी तांगेल्या हें वाजून पळय बॅक टू गॉडेड मॅगझीन तांगेलें एक मिशन तांकां हेल्प जाता म्हणून तशी तांगेले एक विचार आशिल्ले म्हणून तांणी त्या वेळी प्रयत्न करत आशिल्ले जी की एक लायक लोकांक की एड्युकेटेड लोकांक कोणाक आध्यात्मीक जिवनांत थोडो इंट्रस्ट आसता तांकां तांणी मस्त प्रयत्न करत आशिल्ले की तांगेलें मॅगझीन तांणी आलोचन केलेलें विकता म्हणून. मागीर तांणी जी हें सुखदेव गोस्वामीन एक हातूंत भागवतांत सांगिल्लें आशिल्लें कसं म्हळ्यार कोण भक्त आसा पळय तांगे जिवनांत दुडवाक तितलें म्हत्व ना. तांणी कशीपण जीवन व्यापन करीत दुड्डू नातलार पळय तांणी दुड्डू व्यापन करीत जीवन तांगेलें व्यापन करीत कशी म्हळ्यार तांणी रानां वचीत वनांत वचून रानांत वचून तांणी थंय कशी तांणी कंदमुळांनी खावन आनी कशी तांणी जीवन व्यापन करूं साध्य आसा म्हणून तांकां एक सुखदेव गोस्वामी तांणी भागवतांत तांणी वाचिल्लें आशिल्लें. जाल्यार प्रभुपाद त्या वेळार तांगेलें नांव अभय आशिल्लें अभय चरण म्हणून. अभय चरण त्या वेळार दिल्लींत आशिल्ली. दिल्लींत तांणी तांगेलो प्रयास करता आशिल्ले प्रयत्न करता आशिल्ले बॅक टू गॉडेड मॅगझिनांत जाल्यारय तांगेले रातच्या तांगेली जीवन शैली आशिल्ली पळय त्या वानप्रस्थां बरी आशिल्ली म्हळ्यार तांगेले थंय दुड्डू नाशिल्लें. वानप्रस्थान तूं कोणाक दुड्डू ना. प्रभुपादाक अभय चरणाक डेली राबून तांगेलो दुड्डू नाशिल्लें. म्हळ्यार ऑलमोस्ट वानप्रस्थ जीवन तांगेलें ऑलमोस्ट तशी आशिल्लें दिल्लींत प्रॉपर सिटींत राबूनय. तेन्ना इतले म्हळ्यार इतले दरिद्र अवस्थांत तुवें पळय तांणी तांगे जीवन पद्दती तांणी केन्ना दुड्डू ओट्टू करून तांगेले भौतीक वस्तू घेवची की त्या पुरो आलोचन करनाशिल्लीं तांणी. तांगेलो एक उद्देश कितले थोडेपणी दुड्डू मेळ्ळ्यार पळय ते कशी हांव कृष्ण भावनामृता प्रचारांत लावची की कशी म्हगेलो बॅक टू गॉडेड मॅगझीन वापस प्रिंटींग स्टार्ट करची की ताजे निमित्त तांकां ते कागदांनी जावका त्यान तांणी ते दुड्डू खर्च करचे आशिल्ले. तितली तांगेली परिस्थिती वायट आसतना पळय तांणी तें आलोचन करलें की हांव चिके लायक करून खावचें की लायक करून हांव न्हेसूं त्या पुरो कांय ना तांकां तातूंत इंट्रस्ट नाशिल्लें. तांगेलें एक उद्देश मिशन एक आशिल्लें म्हाका कशीपणी म्हगेलें बॅक टू गॉडेड मॅगझीन स्टार्ट करता म्हणून तांगेलें एक वताय आशिल्ली तितल्यान. आनी त्या तांगेले गुरू महाराजांक सेवा म्हणून तांणी करचें आशिल्लें. स्वता नांव जावका हांव इतलें केल्लें हांव हें केल्लें तेशें केल्लें अशें म्हगेलें कश्ट आशिल्लें त्या पुरो तांकां त्या पुरो मनांत नाशिल्लें. तांगेलें एकच तांगेले आध्यात्मीक गुरू ना परमपूज्य तांगेले भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर गोस्वामी महाराजान तांकां सांगिल्लें आशिल्लें पळय तुगेलो थोडेपणी दुड्डू आसल्यार तूं बूक प्रिंट करता आनी ताजे मागीर प्रचार करता. एक तांगेले मनांत एक घट्टी तांणी बैसून घेतिल्लें थोडेपणी दुड्डू जाल्यार तांणी करची आशिल्लें तितल्याची प्रिंटिंगा तातूंत कशी करची म्हणून त्याच आलोचन तांगेले मनां आशिल्लें. आतां 60 वर्सां तांगेले प्राय जावनय तांणी पळयलें मागीर आतां भारत तेन्ना
भारताक तेन्ना इंडिपेंडंट मेळ्ळा न्हू तेन्ना. इंडिपेंडंट मेळून ಸ್ವಲ್ಪ वर्स जाल्यार मात्र. पण इंडिपेंडंट जाल नंतरही पळय त्या ब्रिटिशर्साल तांगेले आमगे जेना वयर एक तांगेले हे प्रभाव आशिल्लो पळय, तो प्रभाव इतलो डीप आशिल्लो म्हळ्यार इंडिपेंडंट जाल नंतर ब्रिटिशर्सान हांगा दाखून गेले नंतर पळय हांगाचे लोक ब्रिटिशराची पुरा फॉलो करचे आशिल्ले. च्या पिवची की, मांस खावचे की, आणि नाक नातील पुरा करचें पुरा पाश्चात्य देशाचे तांणी कॉपी करचे आशिल्ले. तें पळोवन पळय प्रभुपादाक त्या प्रायारी मस्त कश्ट जावचे आशिल्ले की आमगे इतलो चांग भारत देश खंयची अधोगतींत वता असं म्हणून तांकां एक आलोचन जावन मस्त दुःख जावचें आशिल्लें. तेन्ना अंग्रेजान गेले नंतर पळय प्रभुपादान पुढे पळयले नंतर एक विचार केलो की आमी आमगे धरोहर सोडता आसची आमगेल्या भारतीय लोक असेल पळय जैन त्या पुरा आमगेले धरोहर आमगे संस्कृती आमगेली कितली रिच संस्कृती त्या पुरा सोडूं आनी कसन करताची म्हळ्यार ब्रिटिशर्सांनी कितली की कंपनी फॅक्टरी घालेल पळय तांतू लोक आतां काम करताची दुड्ड ओट्टू करच्या पळयताची आध्यात्मिक जिवनात तांकां तितले काय इंटरेस्ट घेनात तांणी कोणें सांगल्यार तांणी आयकनात आध्यात्मिक जिवना विशयी त्या पुरा पळोवन पळय प्रभुपादाक मस्त कष्टय जाला दुःखय जाला की आतां आमी कसन करचें हांगे उद्धारा खातीर म्हाका कसन करता हांव कशी करचें म्हणून तांगेले एक मनांत नित्य आनी सद्या विचार चलता आशिल्ले. तेन्ना तांणी पळयलें आयच्या कालची त्या वेळार 1956 जन पळय तांगेले वयर इतलो प्रभाव आशिल्लो अंग्रेजालो. अंग्रेज गेले नंतरय ब्रिटिशर्सान गेले नंतरय तांणी टेलिव्हिजन तेन्ना ऑफकोर्स इंडियान टेलिव्हिजन नाशिल्लें म्हणून जाल्यार रेडिओ आनी आयकून तांतून नाक नातील सॉंग आनी पद्य पुरो आयकून पळय तांगेले म्हळ्यार जीवन तांणी कशी एकदम दुर्दैव तांणी आपोवन घेतिल्लें आशिल्लें. सुदैव नातील काम करून एक आध्यात्मिक जिवना दाखून दूर 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 आनी वचून पळय तांगे जिवनांत एक दुर्दैव तांणी आपोवन घेतिल्लें आशिल्लें. त्या आनी पळोवन मागीर तांगेले आनीक दृढ निश्चय जाले प्रभुपादाले की म्हाका आतां ह्या लोकां खातीर कसनपुणी करपाचीची मिगेल कडेन जाल्लें तितलें पळय हांव ह्या लोकां खातीर करता म्हणून तांगेले आनीक निश्चय तांगेले एकदम तांणी दृढ केलेले आशिल्ले. तेन्ना तांणी पळयलेलें आशिल्लें की प्रधानमंत्री दाखून इवन कॉमन मॅन सक्कड जनांक पळय आध्यात्मिक जिवनांत कोणाकय रुची ना. आमगे लिडर्स त्या वेळार तशीची लिडर्सांनी पुरा करचें कसन म्हळ्यार तांकां कशी भौतीक जगतांतू कशी तांणी दुड्डू अर्जन करचें कशी दुड्डू कमोवचें त्या दुड्डू कमोवच्याक तांणी कसन करता लिडर्सांनी तेंच सांगचें आनी लोकांक मागीर ताच्या विशीं मागीर ताका ज्ञान मेळचें स्टार्ट जालां. तांणी केन्ना कोणें आध्यात्मिक जिवनांत तितलें काय तांणी इंट्रस्ट घेवचें ना आशिल्लें. तेन्ना प्रभुपादान पळयलें कलियुगाचे रोग आसा पळय ताचे कांय उपचार करता म्हणून तांणी आलोचन केलें. त्या निमित्त तांकां आनीक बॅक टू गॉडेड मॅगझीन आपा स्टार्ट करता एक तांकां संकल्प आनीक दृढ निश्चय जाल्ले की आनी म्हाका हें कर न्हू कशींपुणी हांगा हेच लोकां मध्य म्हाका वितरण कर न्हू तांकां कशें तांगेलो उद्धार करचो त्या तांणी आलोचन करता आशिल्ली. तशीच 1956 तांणी दुड्डू ओट्टू आनी करता प्रयत्न करून थोडे कशी दुड्डू मेळटालो पळय तेन्ना तांगेले तांणी प्रिंटींग खंय करचें आशिल्लें पळय बॅक टू गॉडेड मॅगझीन ताचे संपादक तो प्रिंटर आसा पळय तागेलें नांव आशिल्लें सुरेंद्र कुमार जैन म्हणून. तर सुरेंद्र कुमार जैन प्रिंटींग प्रेसांत तांणी वचचें आशिल्लें आनी थंय बसून मागीर पुरा तांणी प्रिंटींग आनी करचें प्रिंटिंगा फुडें ते प्रूफ घेवचें प्रूफ रिडींग करचें तें पुरा सुरेंद्र कुमार जैन ऑफिसांत बसून तांणी करचें आशिल्लें. केलो उपरांत म्हळ्यार ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टायम तांणे अभय चरणान पळय सकाळीं 7 गंटलाक तो प्रिंटींग प्रेसार वचून बस आशिल्लो ताणें सुरेंद्र कुमार जैन प्रिंटींग प्रेसांत आनी तेन्ना सुरेंद्र कुमार जैन अभय चरणाक निमगुच्या तांणी आनी पिवन आयला की अशी आयला तूं तेन्ना अभय चरणान सांगचें आशिल्लें ना हें प्रिंटींग म्हाका मस्त अर्जंट आशिल्लें म्हणून तांणी आनी पिनी अशी तुमगेलो प्रिंटींग प्रेस आयला. तेन्ना मागीर सुरेंद्र जैनान तांगेले अभय चरणा खातीर तांणी आनी निमगून तांकां कसन खावोवची की तांणी ज्यांनी दिवन की तांकां एक लायक करून तांगेले ऑफिसा बसको रोवन पळय मागीर तांणी पुरा
त्या प्रूफ आणि पळोवन दोगे जाणांनी एक डिसिजन घेवचें कस कसन चेंज करचें आशिल्लें आतां प्रभुपादान त्या अभयचरणान तांकां सांगचें आशिल्लें मागीर त्या लेकार तांणी मागीर त्या सुरेंद्र कुमार जैन तांगेले प्रिंटींग प्रेसान पळा प्रिंटींग आनी करून मागीर अभयचरणाक दिवचें आशिल्लें पण तितलो वेळच पळा सकाळ दाखून सांजवाळ वरकेन जंय थंय प्रिंटींग आनी कॉपी तांगेले हाता येनाशिल्ली पळा तितलो वेळ ते तांणी सुरेंद्र कुमार जैन प्रेसान तूं बैसून थंय बैसून तांणी मागीर मोस्ट ऑफ द टाइम तांणी उलोवचे आध्यात्मिक विशय मात्र लोक तांणी डिस्कस करचे आशिल्ले जाल्यार केले वेळार मागीर कितले म्हळ्यार त्या वेळार परिस्थिती लायक ना आशिल्ली जस्ट ब्रिटिशर्स गेल्लीची आनी मस्त सकट हांगा डेव्हलपमेंट सांगू जायनाशिल्लें जाल्यार मस्त नाना प्रकाराक प्रॉब्लम्स आनी तेन्ना आमगे देशान भारत देशान चलता आशिल्लें त्या विशयी थोडा डिस्कस करचे की जाल्यार मोस्ट ऑफ द टाइम तांणी डिस्कस कसन डिस्कस करचे म्हळ्यार आध्यात्मिक विशय मात्र की म्हाका कसन करका तांणी सुरेंद्र कुमार जैन आवटू मस्त सगळे तांगेले प्लॅन आशिल्ले पळय विजन आशिल्ले पळय त्या पुरा तांणी तांगेले आवटू डिस्कस करून बैश आशिल्ले जाल्यार केलोपटी तांगे चिल्ला दुड्डू ना सुरेंद्र कुमार जैना कोत्त आसा जाल्यार प्रभुपादाल विजन आनी आयकून पळय तांकां भारी खुशी जावची आशिल्ली की ओके चलो ह्या मनशाक आमी हेल्प करता तश जावन तांणी तांगेले प्रिंटींग प्रेस करता तांगेले प्रिंटींग आवडा पळय तांकां खूब सगळं हेल्प करचे आशिल्लें केलो वेळा प्रभुपाद दुड्डूय दिनाशिल्ली तांकां जाल्यार तांगेले तांणी प्रिंटींग केन्ना स्टॉप करनी तांगेले कसं नाही एव्हरी मंथ तांगेले बॅक टू गॉड मॅगझीन प्रिंट करचे आशिल्ले पळय तेन्ना प्रभुपादाला दुड्डू नातल्यार तांणी करचे आशिल्लें केलो पटी प्रभुपादाल निमित्त लेट जावचें आशिल्लें प्रभुपादाला दुड्डू ना नव्या अभयचरणाला दुड्डू ना तांकां दुड्डू एक ओटू कर न्हू मागीर कागद आनी पुरो हाडका केलो वेळार कागद हाडून दिवच्याक लेट जाता आशिल्लें त्या निमित्त बॅक टू गॉड मॅगझीन त्या म्हयन्याच्या प्रिंटिंगान तूं पळय चिके लेट जावचें आशिल्लें तेन्ना सुरेंद्र कुमार जैन त्या प्रिंटरान आसा पळय एक वेळा अभयचरणाक सांगिल्लें आशिल्लें तूं इतली कशाला कश्ट करता ह्या प्रिंटिंगा खातीर आनी पुरा तुका जायना तुगेला दुड्डू ना तुगेलो प्राय जाला तुगेलो रातचें ठिकाण ना तूं कशाला इतलो मागची पडला हाजेर सोड दिना तुगेला जायना जाल्यार तेन्ना तांणी अभयचरणान सांगिल्लें आशिल्लें म्हाका कितलेय कश्ट जाला रडना पण हें मिगेल गुरु महाराजाल मिशन हें प्रचार करता म्हणून तांणी सांगिल्लें आशिल्लें म्हाका मिगेला केदनय थोडे पूण दुड्डू जाल्यार पळय म्हाका प्रिंटींग करता हांव बुक प्रिंट करून वितरण करता म्हाका बुक प्रिंट करची तितलो दुड्डू नातल्यार पळय मिगेला थोडे पूण दुड्डू ओटू जाल्यार हांव बॅक टू गॉड मॅगझीन एटलीस्ट तांगेले खुशी खातीर मिगेल गुरु महाराजाल खुशी खातीर तांगेले आदेश म्हाका दिला तांणी त्या निमित्त हांव कशी पूण हें प्रिंट करता आलोची त्या तांणी सुरेंद्र कुमार जैनाक तशें सांगिल्लें तेन्ना मागीर सुरेंद्र कुमार जैनान एक वेळा तांकां सांगलें तुगेला दुड्डू नातल्यार कागज ओट्टू करच्याक दुड्डू नातल्यार पळय हांव कागज अरेंज करता हांव तुका तेतून हेल्प करता जाल्यार प्रभुपादान तांकां ना म्हणून सांग न्ही जाल्यार मॅक्सिमम टायम मोस्ट ऑफ द टायम प्रभुपाद स्वताची कश्ट काणू लोकांक मेळ न्हू धनाढ्य लोकांक मेळ न्हू कशी पूण डोनेशन ओट्टू आनी कर न्हू दुड्डू आनी जम कर न्हू पळय तांणी कागज ओट्टू कर न्हू आनी त्यावेळी तांणी इतले दिवसभर चमकताची इतली शीं त्या वेळार फेब्रुवारी म्हणजे मला शीं नव्हे थंय दिल्लींत आनी दिल्लींत आमकां आतांय आमी पळयतात नव्हे टेम्परेचर शिंया वेळार एकदम शीं आसता थंय आनी शेका वेळार खंडापटी शेकय आसता तेन्ना त्या शिंया वेळार पळय तांणी एक पातळ कुर्ता धोती आनी वयर एकदम सपूर पातळ एक जॅकेट आनी घालून आनी कानटोपी घालून पळय इतली शिंया वेळार तांणी चमकून आनी पुराय प्रचारांनी करचे आशिल्लें आनी प्रयत्न करचे आशिल्ले आतां कागद हाडचे की चमकून प्रिंटरा लावरचे की तितलो पुरा काम तांणी चमकून करचे आशिल्लें दुड्डू ना नव्हे थोडे म्हळ्यार तेन्ना कागज आनी घेतना पळय त्या तांकां मागीर एक उबारून आनी व्हरूं जायना म्हणून तेन्ना तांणी कागद आनी ओट्टू करतात पळय त्या प्रिंटिंगा खातीर तेन्ना मात तांणी एक ऑटो रिक्षा त्या हात रिक्षा आसतील त्या वेळार हात रिक्षा आशिल्ली लोक तांडून रिक्षा घेवन वचचे आशिल्ले त्या रिक्षार तांणी प्रिंटिंगा कागद आसल्यार मात्र ती रिक्षा करची आशिल्ली आनी त्या रिक्षार मागीर त्या कागजांनी घालून तांणी सुरेंद्र कुमार जैन जाल्यार प्रिंटींग प्रेसार येवचे आशिल्ले तितलो म्हणटा तांणी कश्ट आनी काणू त्या बॅक टू गॉड मॅगझीन तांणी प्रिंटींग करचे प्रयत्न करचे आशिल्ले तेन्ना सुरेंद्र कुमार जैनान तांकां रिक्वेस्ट केलें तुमकां जायना जाल्यार हांव थोडे तुमकां दुडवान हेल्प करता कागजांनी हांव हें करता जाल्यार प्रभुपादान तांकां इतलें काय हें वताय करनी कागदा खातीर प्रभुपाद जाल्यार विंगड लोकांक मेळना न्ही पळय कशी पूण जावन त्या डोनेशनांनी कर न्हू कशी पूण त्या पेपर तांणी घेवन प्रिंटींग प्रेसार तांणी दिवचे आशिल्लें तशीच तांकां मस्त असुविधा जावचे आशिल्ले म्हळ्यार सुविधाजनक न्हय न्हू काम हें इतलें वतान तूं की आसो की शिंयांत आसो की तांणी वचून पुरा लोकांक मेळ न्हू तांकां केलो पटी तांकां इन्सल्ट करताची म्हळ्यार चलो हांगा दाखून वचाची तुमगेलो हांगा कांय गरज ना आमकां
त्या तशी पुरा केलोपटी तांकां आयकूंक पडटशिल्लें आनी त्या तांणी विकचेय खंय आशिल्लें मागीर त्या बॅक टू गॉडन मॅगझीन विकूय खंय वताची काय हडड हडड जाणां घरकड जावं थंय वचचे न्ही तांणी चायचे टपरी आसता पळय सांजसान स्टॉल असतात पळय थंय बसचे थंय लोकांक तांणी बॅक टू गॉडन मॅगझीन दाखोवचे हें पळय म्हगेलें ह्या म्हयन्यांत हें प्रिंटींग केलां हांवें तुमी घेयाची तांतू तुमगेल आध्यात्मिक जिवनाक तरी मस्त तुमगेल भौतीक जिवनात कांय ना तांतू तर आध्यात्मिक जिवनांत आमी कशी राबका आमी आमगे जीवन कशी वापन करता तांतू पुरा बरयलेलें आसा तुमी वाचून घेयाची आनी त्या मोल कितले त्या बॅक टू गॉडन मॅगझिना त्या वेळार पयशे जाल्यार लोकांक पयशे 5-6 दिवचे लोकांक तांकां जायना आशिल्लें त्या नमना तांकां कश्ट आशिल्ले अभय चरणाक तितले जाल्ला रे पडला तांणी तांगेल्या मिशन तांणी कधी केन्नाय सोणी केलोपटी तांणी सुमार सकट लोकांक वचताना पळय कोणें आपयना ती कोणें तांकां गुर्त ना पळय तांगे लागीं तांणी वचचे आशिल्लें तेन्ना एक वेळा कसन जालें म्हळ्यार तांणी एक व्हड घरां वचचें म्हणून तांणी तांगेल्या मेन गेटा दाखून भितर वताना पळय तांगेल माळ्या दाखून एकलो जोर आवाज आयलो कसं म्हळ्यार तुमी हांगा दाखून वचाची तुमगेलें हांगा कांय काम ना कोण तुमकां आपयला हांगा दाखून वचात हांगा दाखून करून तांकां हाकलून दिलो थंय दाखून तांगेल्या घरा दाखून त्या वेळार तांणी अभय चरणान पळय तेसल पुरा दिवस तांणी पळयला आतां आमकां इतली इजिली अवेलेबल पुरा जाल्ला प्रभुपाद लिलामृत आसत की भगवद्गीता आसत की भागवतम आसत की चैतन्य चरितामृत त्या सोडून आनी कितने लायक चंद बुक तांणी प्रिंटिंग करून आमकां इतले इजी अवेलेबल केला बुक नातला रे आजकाल ऑनलायन मेळटा आमकां म्हणून आमकां ताची व्हॅल्यू ना आमकां हें सदैव हांव सांग म्हगेलो एक विचार आमकां सदैव पळय की प्रभुपादान कश्ट काडलेले उडगास दवरका उडगास दवरून पळय प्रभुपादाले आमी जाल तितलो प्रयास करता एटलिस्ट प्रभुपादाल एवरी डे ट्राय करता एटलिस्ट तांणी इतले कश्ट काणू इतले तांणी बुकांनी बरयलेल्या प्रिंटिंगांनी करताना इतले कश्ट काडला पळय तांकां एक आमी एक ग्रॅटिट्यूड म्हणून एक रिस्पेक्ट दिवन पळय प्रभुपादाल एटलिस्ट दिवसान तूं खंयचेय एक बूक एक पेज म्हणून आमी वाचूचे आमी एक संकल्प करता तशी म्हगेली एक सर्वांक विनंती दॅट वील बी अवर एक ग्रॅटिट्यूड टू अवर प्रभुपाद आमकां प्रभुपादाक विंगड कसं दिवचे जायना बिकॉज ही इज सच अ ग्रेट डिवोटी तांणी एक वरिष्ठ देवाल भक्त की वी आर व्हेरी स्मॉल आमी साधक आमी आणखी साधक लाईफ मात्र आमकां प्रभुपादाक कांय विंगड कसं दिवचे आमगेली योग्यताय ना आमकां म्हळ्यार कसं केल्यार पळय दॅट इज नथींग प्रभुपादाल विशय उलोवचे की तांगेल खातीर कसन करचे की म्हळ्यार आमी सुर्याक एक लायक सान दिव दाखोवचे वरी आसता जाल्यार प्रभुपादाल तांणी इतलो आमगेले खातीर कश्ट काडला इतल्यान तांणी मेहनत केला त्या इतल्या 10 डिग्री 11 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचरान शिंयान तूं तांणी चमकून प्रॉपर आंवंगल नातिले तांणी लोकांक मेळ्ळ कशी तांणी प्रचार केला कशी तांणी प्रिंटींग केला तें आमी एक मन दवरून पळय प्रभुपादाक द मिनिमम वॉट कॅन डू उण्यान उणें आमी एटलिस्ट प्रभुपादाल कितले बूक प्रिंट केला पळय तातूंत एक पेज एवरी डे एवरी सिंगल डे एक संकल्प करता एटलिस्ट 1 पेज ऑफ एनी बुक प्रभुपादान बरयलेलें एक पेज म्हणून आमी वाचू तशी आमी संकल्प करता तें एक म्हगेल सर्वांक एक विनंती तशीच मागीर आतां बॅक टू गॉडेड मॅगझीन काय एक साधारण समाचार पत्र न्ही आशिल्लें म्हळ्यार तातूंत काय भौतीक जगताचें काय बरोवचें पॉलिटिक्स आनी कांय नाशिल्लें मग त्या निमित्त तांकां विकच्याक भारी कश्ट लोकांक तितलें इंट्रस्ट ना त्या निमित्त तांकां त्या विकच्याक पळय भारी कश्ट जावचे आशिल्ले लोकांक तितलें इंट्रस्ट ना घेवच्याक आनी 10 जाणांक सांगल्यार एक जाणांक घेवचें आशिल्लें कोणें एक जाणां मात्र तें घेतल्यार घेतलें ना तेंवूय ना जाल्यार हांणी दिवस भर न्हू तितली पत्रिका हाताक कॅरी कर न्हू धरून उबार न्हू तें वचून न्हू सकट सांजसान दुकान सांजसान लोकांक येतल वतल लोकांक सांगून न्हू तें तांणी विकचें आशिल्लें केलोपटी तांकां सक्सेस मेळटा आशिल्लें केलोपटी मेळना आशिल्लें जाल्यार तांणी तांगेले प्रयत्न सोणी आशिल्ले तशीच एक वेळा 1956 तुची अमेरिकाच्या विदेश मंत्री आशिल्ली फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर डॅलास्कर न्हू तांणी आयली तशी तो आयिल्लो एक वेळा ताजे नंतर ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान
लॉर्ड माउंट बॅटन आमगे फॉर्मर इंडिया व्हायसरॉय आशिल्लो पळय तो आयलो. तांगे स्वागत आनी मस्त लायक रितीन एअरपोर्टार आनी केल्लें आशिल्लें. ताजे नंतर आमगेले त्या वेळार प्रधानमंत्री आशिल्ले पळय जवाहरलाल नेहरू, तांणी एक गलीज अशी वस्तींत वचून पळयलें आनी तांकां मस्त दुःख जाल्लें की आमी भारताले इंडिपेंडंट जाले नंतर एक अशी अवस्था तांगे तिके दुःख व्यक्त केलें तांणी. एक कडेन म्हळ्यार हे पुरा डिफरंट डिफरंट सिच्युएशन त्या वेळार जाता असं. काही आमगेले इंडिया पाकिस्तान बॉर्डरान पळय काही संघर्ष चलता असं. त्या लढाई जावची तशी एक टाइम आयले. पण ह्या पुरा जाल्ला तूं पळय हे पुरा अशी पुरा सिच्युएशनान तूं मध्य पळय प्रभुपादान तांगेलें काम मात्र सोणी. तांगेले जे उद्देश आशिल्ले पळय तांतूं तांणी डायवर्ट जायनीच. की आतां हे प्रेझेंट पॉलिटिकल सिच्युएशन अशी आसा त्या विशयी कसं की बरोवचें, आमगे प्रधानमंत्री विशय बरोवचें, भारता विशय बरोवचें त्या पुरा काही तांणी करनी इतले प्रॉब्लेम आसला रे. तांकां गोत आसा ह्या पत्रिकांनी बॅक टू गॉड मॅगझीन पत्रिका विकून काय तांकां तितले काय दुड्डू मेळना आशिल्ले तांकां गोत आशिल्लें. बिकॉज लोकल रुची खंयच्यान भौतीक जगनात मात्र न्हय, भौतीक समाचारांत मात्र रूच आशिल्लें तांणी करीत आशिल्लें. सायमल्टेनियसली तांणी लेखी जाल्यार तांणी करीत आशिल्लें दुडवा खातीर. बट प्रभू अभय चरणान केन्नाय तो विचार करनी म्हाका दुड्डू जावका दुड्डू जावका म्हणून हें पुराय प्रिंट करूं तांतूं मागीर दुड्डू अर्जन करून मागीर हांव बॅक टू गॉड मॅगझीन प्रिंट करचें त्या पुरा तांणी आलोचन करनी. तांगे उद्देश आनी लक्ष एक आशिल्लें. कितल्याय जाल्यार हांव ओनली बॅक टू गॉड मॅगझीन प्रिंट करतालो तांतूं म्हाका कसं न्हय दुड्डू मेळ्ळां पळय तें हांव दुड्डू वापास प्रिंटिंगान तूं यूज करचें. म्हाका कांय हें सामाजीक न्यूज पेपरान तितलें कांय इंटरेस्ट ना म्हणून तांणी एकदम तांगे दृढ निश्चय केलेलो आशिल्लो. बिकॉज तांकां तितलें स्पश्ट आशिल्लें हांव अगर कृष्णाल विशयी कृष्णाल खातीर इतलो कश्ट काडता असो कृष्ण भावनामृता प्रचार करता हांव इतले कश्ट काडटा न्हय पळय खंडीत म्हाका देव मुगेल रक्षा करता म्हणून तांकां तितलो विश्वास आशिल्लो, दृढ विश्वास आशिल्लो. आमकां तशी पळय आमकां कृष्णाल वयर कृष्णा इज टू फार फॉर अस म्हळ्यार मस्त दूर कृष्णा जाल्यार आमकां तितलो दृढ विश्वास पळय आमगे गुरू महाराजा वयर आसता. आमी खंयचेय परिस्थितींत आसला रे आमकां तितलो पूण एक दृढ निश्चय आसता आमगे गुरू महाराजा वयर आमी केसले आसल्यार पळय आमगे गुरू महाराज आमगे रक्षण करता आली ती तें आमकां हें शिकूं मेळटा आमकां प्रभुपादाल माध्यमान अभय चरणाल माध्यमान कशी तांकां कृष्णा वयर विश्वास आशिल्लो पळय तशी आमकां तांकां कृष्णा वयर आनी तांगे गुरू महाराजा वयर विश्वास मस्त आशिल्लो तशी आमकांय आमगे गुरू महाराज आनी प्रभुपादाल वयर मस्त खंडीत विश्वास आसता की आमी खंयची परिस्थितींत आसल्यार पळय तांणी आमकां भायर काडटाली ती उबारताली तांणी परिस्थिती दाखोवन तो आमकां एक दृढ विश्वास आसता पण आमगेल्या प्रचारा कामान आमकां मस्त सहयोग जाता. आनी आमी तशीच प्रचारांतू आमी तांकां चिके प्रभुपादार इतलो व्हड आतां इस्कॉन मस्त व्हड जाला आतां म्हळ्यार आमकां आतां इजिली पुरो अवेलेबल आतां बुक मॅरेथॉन गीता मॅरेथॉन चलता असो तेन्ना हांव लास्ट शेनवार हांव सांगिल्लें आशिल्लें आतां गीता मॅरेथॉन चलता आमी प्रत्येक आमगे कितले इस्कॉन डिवोटीज आसत पळय आमी एक निश्चय करता एटलिस्ट ह्या गीता मॅरेथॉन तू 5 बुक एक डिवोटीने वितरण करता तशी आमी एक संकल्प तो वय करता. म्हळ्यार प्रभुपाद इज टू ऑलवेज से प्रभुपादान ऑलवेज सांगला मिगे कोण बुक वाजिता आनी वितरण करता पळय तेतून म्हाका मस्त खुशी जावची. तुम्ही कितलाय मंदिर उद्घाटन करायची कितले नवे मंदिर तुम्ही करा त्या पुरा ताची खुशी म्हाका आसूं वय जाल्यार कोण मिगेल बुक वाजिता आनी वितरण करता पळय ताच्या किन्ना चड खुशी म्हाका केन्नाय मेळना. जाल्यार आमी फर्स्ट हांव सांगिल्लें पळय एटलिस्ट आमी प्रभुपादान जितले बूक बरयला पळय तातूंत एक पेज एवरी डे वाजूचें आनी हे गीता मॅरेथॉनांत एटलिस्ट 5 बुक एक जणांना वितरण करचे आमी संकल्प केल्यार पळय प्रभुपादा भारी खुशी जावची आसता. ते आमी एक ताचे विशयार आमी एक आलोचन करया. तशीच प्रभुपादान बॅक टू गॉड मॅगझीन कशें केलेलें म्हळ्यार आतां भारत देशांत तांणी पर्सनली वचून सकळ रस्त्यार वचून आनी तांणी विकचें आशिल्लें तशीच तांणी कशें केलें म्हळ्यार पोस्ट ऑफिसार वचून पळय निशुल्क म्हळ्यार फ्री ऑफ कॉस्ट तांणी कशी सेटींग केल्लें थंय पोस्टान तांणी फ्रीन तूं पाश्चात्य देशांतूय बॅक टू गॉड मॅगझीन पेटोवची तांणी स्टार्ट केलें. तांतूं तांकां पोस्ट ऑफिसाकून लायक तांकां एक हेल्प मेळ्ळें फ्री ऑफ कॉस्ट तांगे बॅक टू गॉड मॅगझीन तांणी पेटोवची तशी तांकां
ओके म्हणून सांगितलं जात म्हणून सांगल्या कित म्हळारी प्रभुपादाल आलोचन कशें नाशिल्लें भारतीय देशान कशी पण थोडी पण संस्कृती आसत ऑफकोर्स दिवस वता ती संस्कृती पतन जास्त असं जाल्यार आज वरकेने थोडी पण संस्कृती आसता म्हळ्यार त्या वेळार आनीक चड आशिल्ली 1956 तू जाल्यार पाश्चात्य देशांत तू पुराणाला सकट जाणाक भौतीक सुविधा मस्त असत सुविधा म्हळ्यार तांगेला दुड्डू आसा लायक घर आसा घरा भायर लायक कार आनी आसच्या पुरो शिकवण आसच्या पुरो आसा जाल्यार थंय पळा आध्यात्मिक जीवन झिरो त्या प्रभुपादाक ताचो विचार आयलो म्हणून तांणी पाश्चात्य देशांत तांगे बॅक टू गॉड मॅगझीन कशी विकचें कशी थंय पेटोवचें हांवें त्या निमित्ताने पोस्ट ऑफिसा वचून सेटिंगांनी करून थंयच लोकल उद्धार कशी जावचें कशी हांव करूं जाता म्हाका त्या पुरो आलोचन करून तांणी पळा बॅक टू गॉड मॅगझीन पाश्चात्य देशांत तांणी पेटोवचें तशी तांणी पोस्ट ऑफिसा वचून विचार करून पेटोवन दिलें आनी थंयच मागीर पुस्तकालय आनी हाय स्कूल आसा पळय विश्वविद्यालय आणि सांस्कृतिक सेंटर आसा पळय थंय तांगेले बॅक टू गॉड मॅगझीन तशी तांणी केलो तशी स्टडी आनी करून पळय एक तांगेल्या ह्या पुरा सेंटराच्या आनी एड्रेसांनी कशी पूण काणू तांणी त्या सेंटरार तांणी मागीर बॅक टू गॉड मॅगझीन पेटोवचें आशिल्लें तशीच इंडियान तू तांणी भारतांत तू पळय बॅक टू गॉड मॅगझीन तांणी प्रचार कोणी करता आशिल्लीची विकता आशिल्लीची वितरण करता आशिल्लीची तेन्ना तांणी एक कॉपी आसा पळय आमगेले तेन्नाच प्रेसिडेंट आशिल्ले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा तांकां तांणी त्या बॅक टू गॉड मॅगझिनाचे एक कॉपी पेटोवन दिल्ली आनी ताजी वटू तांणी एक लेटर पेटोवन दिलें त्या लेटरान तांणी कशें बरयलें म्हळ्यार दिवस वता आमगेलो देश आसा पळय आमगेलो भारत देश इतलो लायक देश आसा पळय आमगेली संस्कृती आमी विसरता आसची लोकांक आयज कालचे त्या वेळाचे लिडर आसा पळय ते मागीर पळय तूं सगळ्या लोकांक भौतीक जीवन कशें व्यापन करचें धन दुड्ड कशी कमोवचें हेंच पुरा शिकयता आसची आध्यात्मीक जिवनांत आमी कांय करना ती म्हळ्यार हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता तुमी हातूं ह्या डायरेक्शन आध्यात्मीक जिवना विशीं तुमी तिका आलोचन कराची आनी लोकांक आनी तुमी प्रेसिडेंट इंडियाचे डॉक्टर राजेंद्र प्रसादाक तांणी सांगिल्लें आशिल्लें तुमी हे भारत देशाचो प्रेसिडेंट तुमगेले विशय तुमी उलयल्यार पळय तें एक वजन पडटालें तुमी सांगल्यार तशी आमी तांकां मस्त रिक्वेस्ट केलेलें आशिल्लें जाल्यार पळय तेन्ना तांणी सांगिल्लें आशिल्लें अभय चरणान आतां हांव एकलो असो कोण गौजी घालता असो की आमगेलें आध्यात्मीक जीवन अधोगती जाता असो म्हाका कोणालोय सपोर्ट ना जाल्यार तुमी एक वर्ड सांगल्यार पळय तातूंत मस्त फरक पडचे जाता लोकांक मनांत तूं भविश्य पुरो की वय आमगेलो प्रेसिडेंट सांगता जाल्यार आमी थोडे पुणी करया म्हणून एटलिस्ट एक जन दोन जन पुणी करताली ती म्हणून तांणी राजेंद्र प्रसादाक रिक्वेस्ट केलेलें आशिल्लें बट तेच नाही पळय राजेंद्र प्रसादान तांगे लेटराचेर तांकां कांय उत्तर दिल्लें ना म्हळ्यार त्या नमना आमगेली गत आशिल्ली भारत देशांत तूं की आमगेले इतले शिकिल्ले प्रेसिडेंट आशिल्ले पळय तांणी काय अभय चरणाक हेल्प करची म्हणून काय तांणी मुखार सरलीं तितल्या कश्टान तूं आसल्यार पळय आमगेले अभय चरणान सदैव तांकां गोत आसा तांणी त्या वेळार संसार चलता आशिल्लो पळय जे जीवन चलता ताजे विरुद्ध तांणी प्रचार करताली तांकां गोत आसा अभय चरणाक लोक नास्तीक जास्त आसाचे तांकां देवाल वयर विश्वास ना देवाक नमगनाची त्या विचार तांकां चलता आसा ब्रिटिशार आमगेले वयर एक प्रभाव आशिल्लो पळय तो प्रभाव इतलो तांणी डीप जाल्ला देव ना म्हणून देवाल वयर विश्वास ना म्हणून ताजे विरुद्ध प्रभुपाद अभय चरण प्रचार करता आशिल्लीची तांणी तेन्ना एक तांगेले बॅक टू गॉड मॅगझिनांत पळय एक होप अगेन्स्ट होप म्हणून एक कॉलम घाल्लेले होप अगेन्स्ट होप म्हळ्यार एक आशा एक उमेद आसा पळय उमेदी ताजे विरुद्ध एक उमेदी म्हाका उमेद आसा ह्या कोणें वाद्य नाली जाल्यार ताजे विरुद्ध एक उमेद हांव जाल्यार करता त्या एक तांगेले एक होप अगेन्स्ट होप म्हणून एक तांणी कॉलम घाल्लेलो आशिल्लें तातूंत तांणी बरयलेलें बॅक टू गॉड मॅगझीन तांणी सांगिल्लें आशिल्लें की आज काल लोक मस्त नास्तीक जाल्लाची कोणाक एक देवाल वयर विश्वास ना स्वतंत्र भारत वय जाल्यार आतां कसं स्वतंत्रता आनी अशी हें नास्तिकता आसतना आमी कोणें आध्यात्मीक जिवनांत तूं चड इंट्रस्ट घेना जाल्यार पळय हें पुरा कांय करून कांय फायदो ना कितलेय दुड्डू आमी अर्जन केला रे कितलेय आमगेले लायक घर आसला रे
कितले लायक आम्ही अवंगल घातला रे, घरात लायक लायक सामान आणि आमगेल वस्तू आणि घेतला रे पडा, घरा भायर एक लायक गाडी आणि असला रे, कार आणि असला रे पडा, जोपर्यंत जेतले थंय आमगेल जीवन आता आध्यात्मिक जीवन ना पडा, आमगेल देवांत आमकां विश्वास ना पडा, हे पुरा काही तांचे उपयोग ना. म्हणून अभय चरणान होप अगेन्स्ट होप लेटर अंतू अशी त्यांनी एक प्रिंटिंग एक दिलेलं आशिल्लें त्या वेळार. संसारांतू तेन्ना त्यांनी आलोचने अभय चरणान केलेले हे संसारांत पळय दुडवाचे दुड्डू हुण्णा दूड सगळ्यांक आसा आणि कमवच्याकय वाटय आसा जाल्यार ना कसन म्हळारी लोकाल मनान शांती ना. लोकांक पळय आशील कितले आशील पडता म्हूण पडता. कोणाला 5 लाख पडता 10 लाख जाऊ का, कोणाक 10 लाख पडता 20 लाख जाऊ का, कोणाक सिंगल बेडरूम पडता डबल बेडरूम जाऊ का, डबल बेडरूमाक ट्रिपल बेडरूम जाऊ का. म्हळ्यार एक संतुष्टी ना. कोणाला मारुती 800 पळय ताका मागीर आनीक लायक कार जाऊ का, ताची कितें लायक कार घेतल्या ताका आनीक लायक जाऊ का, मर्सिडीज जाऊ का, कसं ऑडी कार जाऊ का. म्हळ्यार आमगेले कितने आमगेले इंद्रिय पळय तातूंत संतुष्टी कोणाक येना. एक सांग हांव एक जोक सांगता हाजे वेळार हाजेरीची लायक एक सांग जोक आसा. एक वेळा एक जैन आसा पळय तो देवाला वता. म्हळ्यार लोकल मेंटेलिटी हांव सांगता कशी म्हणून देवाल वयली. तो देवाला वता आणि सांगता देवा म्हाका एक व्हड कॉन्ट्रॅक्ट मेळचें आसा. ते कॉन्ट्रॅक्ट म्हगेल म्हाका मेळ्ळें जाल्यार पळय म्हाका 10 लाख रुपयाचे फायदे जावचे आसा. हांव कमयता 10 लाख. ते कॉन्ट्रॅक्ट म्हाका मेळ्ळा रे, ते 10 लाख रुपया हांव कमयल्यार पळय 5 लाख तुका दिता आणि 5 लाख हांव दवरून घेता म्हणून तो देवा सांगून तो वता त्या कॉन्ट्रॅक्टा खातीर. आणि देवाल कृपेन की तागेल कर्म आशिल्ले त्या निमित्ताक ताका कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळे नंतर त्या कॉन्ट्रॅक्टात पुरो काम आनी जाले नंतर पळय ताका 5 लाखाचे मात्र फायदे जाता. ताणें देवाक सांगिल्लें 10 लाख जाता म्हणून. 10 लाखांत अर्ध तूं केलें अर्ध मी केलें. ताणें देवाक तशें सांगिल्लें. आतां ताका 5 लाखाचे मात्र फायदो जालो. तेन्ना तो देवाला वता. देवा तूं भारी हुशार आसा. तुगेले 5 लाख तूं सुरवेक काण घेतलो म्हाका खाली 5 लाख दिलो तुवें. तशी तें आमगेली मेंटेलिटी. देवाक दिवका वेळार कोणाकय नाका. पुरो नास्तीक जीवन नव्या. म्हळ्यार एक सान अशी जोक सांगिल्लो हांवें. म्हळ्यार आजकालची लोकल मेंटेलिटी तशी. देवाल खातीर कोणाकय करचें म्हळ्यार पळय वेळ येना आनी वेळ आसल्यार चिल्लान तूं हात वचना. आनी हात गेला रे पळय तातूंत पुरा नोट काडून तातूंत खंयचे सान नोट आसा पळय 10 रुपये की 5 रुपये ते काडून मागीर देवाल डब्बीन घालपाची. आनी स्वता खातीर मात्र पळय लायक करून तांणी घर की बायलेल खातीर की बामणाल खातीर की चेडवाल खातीर की लायक अवंगल घेवची की त्या पुरा करताले. पण देवाक मात्र दितना पळय तांगेलें मन आनी चील दोनी सांज जाता. तें एक भारत देशान मसला दुर्भाग्य जाता. इतले आमगेल आध्यात्मिक संस्कृती इतली आमगे लायक आसूं न्हय. पाश्चात्य देशांत आमी मागशी पडला ती आणि आमगेल्या भारतीय संस्कृतीत आम्ही एकदम पतन करता असते तांतू आम्ही तांतू ऍक्च्युली कारणीभूत आम्हीच. कशी म्हणाली आम्ही आमगे चेडवाक शिकयनात ना. आम्ही आमगे चेडवांक शिकोवपाक आणि आयची प्रेझेंट कंडिशनान तूं आमगेल्या पॉलिटिकल सिच्युएशन इतलें डेंजर आसा. कन्वर्जन मस्त चलता असं. पण ह्या पुरो आम्ही करून दिवचे ना. आम्ही आमगे चेडवाक तितलं आमगे आध्यात्मिक जीवन आमगे शास्त्र असं की आमगे देवाल आम्ही सांगतात बा चेडवाक आजकालच्या आम्ही सांगना ती तांकां इंटरेस्ट ना म्हणून आम्ही इंटरेस्ट घेनाची. मग जावची कशें ना हें आमी आजकाल पळयतात तशी ना. चेडवांक चलयांक आनी चल्यांक आनी चलयांक पळयतात पळय तांतू आमगे टू सम एक्सटेंट हांव तशें सांगना. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मी बट टू सम एक्सटेंट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. एक आमगेले मॉडर्नायझेशना नांवार आमी पळय आधुनीक मोबायल इंटरनेट एक हांनी एक ह्या पुरा वस्तू पुरा येवन पुरा आमगेल्या सत्यानाश जाला आमगेल्या संस्कृतीचे. तांतूय आमी इंटरेस्ट घेना जाल्यार पळय
आमगे संस्कृती व्हेरी इन अ व्हेरी ग्रेट स्पीड सकल येतच आता त्या आम्ही एक जागृत करता आणि प्रभुपादान स्पेशली इतले कष्ट काढलेले असेल पळय त्या आम्ही कष्ट मनान दवरका लक्षात दवरून आम्ही स्वतः वाजून चरडू शिकतात कसं आम्ही कसं करतात पळय त्या पळून शिकचे नव चरडूवान आता आम्ही सगळं दिवस आमगेल व्यवहार हिरण कशपवरी आणि आमक चरडू जाऊ का प्रल्हादावरी कशी जाऊची त्या सुरू आम्ही आमगेल व्यवहार सम करता आम्ही तांगेल एद्रा बैसून देवाला नाव घेऊची की देवाला नामस्मरण करची की जप करची की प्रभुपादाल बुक वाजूची की आम्ही वाजिल्यार मात्र न्हू तांणी इंटरेस्ट घेवचे चेडूवान पळोवन शिकचे न्हू चड व्हिज्युअल इफेक्ट्स चड जावचे आम्ही चेडू आता आम्ही कशी एक सिनेमा पळोवन आयल्यार पिक्चर मूवी पळोवन आयल्या नंतर ताजे विशयान तू आम्ही मस्त एक दोन घंटे ते ताजो विचार असता कितें म्हणत आम्ही येत्रा पळयला ना सिनेमान तो विचार चलता असता म्हणल्यार चेडूवाल तशी ना तांणी कसं पळयतात पळय त्या वकी तांणी कॅच करताची तुम्ही बाकी तुम्ही तांकां 10 वेळा सांगाची 100 वेळा सांगाची नाही तुम्ही जप कर का वाजू का तांणी करनाले ती आम्ही करना ते तांकां सांगला तांणी करना ते म्हणून आम्ही सुरवे आमगेले थोडे प्रयास करका एक टाइम काडका ಸ್ವಲ್ಪ वेळ काण आमगे प्रभुपादा बुक वाजिल्यार पळय तशी तांकां मागीर आम्ही सांगता तेन्ना सांगचे की ना तांणी पळयले तांकां असर चड जाता सांगून एक तांगे एक स्टॅम्प लागता जाल्यार सांगील की ना तांणी पळयतात पळय हो मिगेल आम की मिगेल आनू की मिगेल मालगड भाव की बहीण की ओ तांणी वाजिताची म्हण तांतू कसं आशा पुरो चलो हांवें वाजिता नाल्यार आम्ही वाजिता तांकां लागीं बसको रोवन पळय कळ्ळो की कळना तांकां त्या तांगेल विशय न्ही चेडू ल्हान आसता तांकां कळना कसं आमी वाजिताची जाल्यार ताजी असर तांकां मेळटा न्हू तांचे लाभ तांकां मेळटा कान्ना कृष्णा नांव आनी गेल्यार पळय तांगे ताजे लाभ मेळटा ना तर आम्ही ते एक प्रयत्न करता कशी आम्ही देवाला नाव घेवची की घर का कसं नाही टाइम मेळ्ळार कसं नाही तशी घरकडे एक प्रोग्राम असलार की कशें नाही आमकां एक नेवान मेळ्ळार पळय आम्ही देवाल विशयी घरकड करता देवाल प्रोग्राम करता वैष्णवाक आपोवका त्यात आनी सतत देव अंतू असल्यार पळय तांगेल एक जीवन अंतू आध्यात्मिक एक हें आस पळय स्ट्रॉंग जावच्या पुरो बिलीफ देवाल वयर तांकांय मागीर विश्वास येता त्या विश्वास आयल्या नंतर पळय तांकां चेडू आमकां मागीर कळटा कसं आमगेल खातीर लायक कसं आमकां बिकॉज आध्यात्मिक जिवनाक तांवाक एडवांटेज पळय भौतीक जिवनांत आमी शिकले नंतर पळय भौतीक जिवनांतू आमकां कसन चांग कसन वायट त्या पुरा कळटलो वय डेफिनेटली बट इफ वी आर इन टू स्पिरिच्युअल हांतू आसला रे पळय लायफ हांतू ते डिसिशन घेवचे आमगे पावर वाडता शक्ती वाडता एक देवाल पळय देवाल आनी मालगडाल आमकां एक आशिर्वाद मेळटा तेन्ना आमी आध्यात्मिक जिवनांत आसतना आणि मोस्ट ऑफ द टाइम आमगे डिसिशन आस पळय त्या सम जाता रायट जाता बिकॉज वी आर इन टू स्पिरिच्युअल लायफ बट स्पिरिच्युअल लायफ आध्यात्मिक जिवनात नासल्यार खाली आमी भौतीक जिवनांत आसल्यार पळय आमगेले नो डाऊट आम्ही तांतू दुड्डू कमयताली जी नो डाऊट तांतू काही संदेह ना जाल्यार त्या दुडवान वटू शांती मेळची ती गॅरंटी न्ही मन शांती पळय त्या मेळची गॅरंटी न्ही तसार आम्ही एक प्रयत्न करून प्रभुपादाल बूक आनी वाचू का तशी आम्ही एक संकल्प करून लायक करून एक प्रयत्न करता आणि तेन्ना प्रभुपाद सांगता जी आता तितले आमी दुड्डू कमयाची त्या दुड्डू वच पळय अशी लोकांक मागीर त्या दुड्डू फसवत आमगेल्या या घरकडे कोणा काही काय न जे जाता तर डॉक्टराला वताले त्या दुड्डू ना जाल्यार आमगे घरा कसं नाही प्रॉपर्टीन तुका कसं नाही प्रॉब्लेम जाल्यार त्या वकिलाल मातशी दुड्डू वचची की म्हळ्यार आमगेले आध्यात्मिक जिवनांत आमी इंटरेस्ट नासल्यार पळय हांव सांगिल्लें न्हू आतां आमकां मना शांती मेळना मना शांती कशाला मेळना म्हळ्यार आमी बाकी सगळे प्रॉब्लेम्साक इनवायट करताची बिकॉज आमी खंयची नेवना दुड्डू आमी कमयताची ते आमकां गोतना त्या कमयतना आमी कोणाल अपराध करताची कितले लोकांक आमी तांगेले जीवन वायट करताची तांकां दुख्ख दिवन आमी कमयताची तर तांगेल मागीर आमकां हें मेळटा न्हू ताचे फळ आमकां मेळटा न्हू तेन्ना आमगेल घरांत तुवें आमकां अशांती मेळटा ते अशांती मेळटा आनी आमगेले दुड्डू डॉक्टराला वता वकिलाला वता नाक ना पुरा घरकडे मना शांती ना हें पुरा जाता त्या निमित्त प्रभुपादान कितले आसल्यार पळय अभयचरणान त्या वेळार कितलेय जाल्यार तांणी सामाजीक न्यूज आनी तांतू तितले इंटरेस्ट घेयन अशी बॅक टू गॉड मॅगझिनांतूच तांणी इंटरेस्ट घेवन त्याच प्रिंटींग करची तांणी तशें म्हणून
एक लायक त्यांनी एक संकल्प केलेलो आशिल्लो. तशीच मागीर त्यांनी ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಿ ಬುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗಾಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ವಿತरण करताना पळय ಕೆಲವು ಪತ್ತ ಎಸಲ್ ಎಸಲ್ ಲೋಕಲ್ ಒಟ್ಟು तांगेल हें जाता केलो जन सांगता जी कसला बुक आतां आमकां हें पुरो आमकां वाचून कसन कोणाला उद्धार जाल्ला हांवें तो ताजी तिना तुम्ही दुड्डू कमयाची त्याच्याल कसांनी काम करायची म्हणून प्रभुपादा त्यांनी अभयचरणाक सांगचे आशिल्लें तातूंत एकलो मेळ्ळो ताण कसन म्हळ्यार तो कसन म्हणालो अभयचरणाक बॅक टू गॉड वितरण करताना देव खंय आस कोण पळयला देवाक तूं पळयला हांवें देवाक तें क्वेश्चन पळय अभयचरणाक मनान बैसला की आता एक जणान निमगिला या प्रश्न विचार निमगिला म्हाका विचार केला प्रश्न निमगिला तशी कितले लोकल मना हे विचार आसताले की देव आसता वय आनी आसल्यार खंय आस तूं पळयला हांवें तेन्ना तो विचार तो तें आलोचन करता करता प्रभू त्या अभयचरण त्या वाटेर वतना पळय त्या सचिवालय बिल्डींग आशिल्ली पळय तेन्ना तांणी एक होर्डिंग पळयलें की कसनय काम करका जाल्यार पळय प्रयत्न करका प्रयत्न केल्ले शिवाय कांय मेळना तुमकां दुड्ड कमोवका जाल्यार तुमकां प्रयत्न करका म्हणून तें एक होर्डिंग आशिल्लें तें एक लायव्ह बोर्ड तें पळयलें तें प्रभुपादान पळयलें सत्ताना प्रभुपादाक तें स्ट्रायक जाल्लें की एक साधारण आमकां थोडे दुड्ड कमोवका जाल्यार दिवस रात आमकां मेहनत करका आनी वो म्हाका देव खंय आस म्हाका दिसतालें तूं पळयला हांवें हें निमताना देवाक पळोवका जाल्यार आमी कितले कश्ट काडका कितलो प्रयत्न करका कितलो आमकां ताजी मातशी भक्ती करका तें प्रभुपादान मनान एक लायक ताजें आन्सर सोल्युशन मेळ्ळें क्वेश्चनाचें आन्सर मेळ्ळें त्या सचिवालय बिल्डिंगा वयर एक बोर्ड पळयल त्या भौतीक मटिरियल विशीं तांणी बरयलेलें बट त्या मटिरियल विशय प्रभुपादान कशी अभयचरणान आध्यात्मिक जिवनात कन्वर्ट करून त्या त्या क्वेश्चनाचें आन्सर तांणी कशी फायंड आउट केलें पळय दॅट वॉज व्हेरी इन्स्पायरींग अभयचरणान तेन्ना एक वेळा त्यांनी बॅक टू गॉडेड मॅगझिन वितरण करताना एक एक सुमसाम रोड आशिल्ली कोणेय ना आशिल्ली जी रोडार तांणी अभयचरण एकली आशिल्ली जी वता आशिल्ली तेन्ना गायन तांकां हांडून तांकां पाडयलेलें आशिल्लें तांतूंत तांकां चिके तेन्ना तांणी आलोचन केलें हें कशें जालें कशी जालें मिगेलुटू कशी जालें तशी तांणी आलोचन केलेलें आशिल्लें मागीर एक पंत तांणी बॅक टू गॉडेड मॅगझीन वितरण करताना तांकां चक्कर येवन तांणी शेक्या वेळार चक्कर येवन पडलेले आशिल्ले ते पडताना तांगेले एक वकील फ्रेंड आशिल्लो त्या वेळारीच ताणें थंय दाखून वचचे आशिल्ले ते पळयलें तांणी मागीर ताणें अभयचरणाक तांगेले कारार बसकरोवन तांकां डॉक्टरा कडेन व्हरून तांकां तांगेल कसन वखद तांणी दिवची आशिल्ली ती पळय त्या पुरा तांणी करून दिलेलें आशिल्लें सांगचे तात्पर्य इतलेंच की अभयचरण तांणी तांगे त्या प्रायर तेन्ना तांगे वय प्राय तांकां 60 वर्सां 60 ते 60 वर्सां प्रायर तांणी इतले कश्ट काणू मतलब नाना नमनाचे कष्ट एक दोन कष्ट नाही लोकाले इन्सल्ट आयकून की दुड्डू नासतिले दुड्डू मागून की रातचे घर ना त्या लोकां लागीं सांगून सांगून राबची की तें पुरा करून तांणी एक प्रयास केल्लो आशिल्लो पळय ते आमी केन्ना विसरूं नज स्पेशली आमी इस्कॉनांत आयले नंतर पळय आमगेले एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता कशी आमी ह्या मिशना आमी एकदम आतां रामायणान तूं पळय तें जेन्ना श्रीलंका वता लंका वचका जाल्यार तांणी एक तें उदकांत फातोरांनी घाल्लेलें आशिल्लें पळय सकट जाणान तेन्ना सांसान ते स्कुरील आशिल्ले पळय तांणी वरके सांसान माती आनी व्हरचें आशिल्लें त्या फातरा मध्ये तांणी अडकोवची आशिल्ली ती माती सांसान स्क्विरलान आनी तांगे तोंडान व्हरून आनी पुरो आमी त्या स्क्विरल पुणी जाव येता प्रभुपादान इतलो व्हड मिशनान पळय
आम्ही ते एक सांस स्क्विरेला म्हणके आमगेले योगदान दिवचे आम्ही प्रयत्न करका तशी मिगेल एक विनंती सर्वांक फूल ना जाल्यार फुलाल पाखडी तितलं पुणे आम्ही करी येतं आणि आम्ही मनपूर्वक प्रभुपादाल्या इतलं व्हड मिशन तू आमकां जाल्लें तितलें येन केन प्रकारेण आमकां जात तितलें आम्ही एक प्रयास करून प्रभुपादाल्या प्रचारा मिशनान पळय आम्ही तांकां एक सहयोग करका आता कितें म्हणारी आता प्रभुपादाल पुरा जितले तांगेले डिसायपल तांगेले फॉलोवर आशिल्ले पळय तांगेले डिसायपल तांगेले प्राय जातस ಕೆಲವು जणांना ऑलरेडी त्यांनी गोलोकधामा चमकली ती ಕೆಲವು जण एकदम प्रायर असत सांगू जायना कसं नाही जात तेन्ना त्या आमगेल आता हाता असं त्या मिशना कशी आम्ही मुखार व्हरका ते आम्ही प्रयत्न करका आणि आम्ही आमगेल किना सान असत पळय धाकले असत पळय तांकां आम्ही एक हातूंत मिशनां ऍड करका आणि प्रभुपादाल मिशनांत आम्ही कशी मुखार करचे प्रयास करून एक प्रयत्न आम्ही करका इथं सांगून माझ्या वांग विराम दिता असं कसं नाही सांगता चूक आनी जाल्ला रे म्हाका क्षम कराची हांव काय तितलं लायक वक्त नाही उलोवचें आमकां तितलं नॉलेजय ना की तितलें लायक आमी वखताय नाही हांगा थंय पुरो आयकून आमी उलोवचें म्हळ्यार कसं नाही चूक आनी जाल्यार ती मिगेली ताची म्हाका क्षम कराची आणि तातूंत कसं नाही तुमकां आवडला जाल्यार पळय आता मिगेल गुरु महाराज जाल्यार मिगेल वरिष्ठ वैष्णवाला आशीर्वाद तो हरे कृष्ण थँक्यू